आम 39 या पासून सगळे एकठांय जाल्ले. पहिले आमी एकठांय जाऊन काम करताय आणि तुमचो जाले 2 दीस पहिले आरजी प्रेसिडेंट मनोजान एक उल केलो की दॅट ही इज ओपन फॉर अलायन्स आणि आम आदमी पार्टी बरा आणि दुसरे पार्टी बरा तो अलायन्स ओपन आहा म्हणून. त्याच फाटल्यान आमगे दिसान 2-3 दीस तेजे बरोबर थिंग बसून आसले म्हणटकीर तेचे उलोवप जालें आणि देन टुडे वी डिक्लेअर्ड पार्टी कोळे उलयले सगळे कितें जाता वी हॅव डिक्लेअर्ड दॅट वी आर रेडी फॉर एन अलायन्स विथ दी आरजीपी आणि अनकंडिशनल अलायन्स. बट कांय कंडिशन ना कांय ना आणि गोंयचे पासत गोंयचे लोकां पासत आणि टू मेक शुअर दॅट together we can defeat the BJP. So since we have with RG or Congress also Sadhya आता RG has made a statement and he has come out saying that he would want all other parties to align with them. So to that statement this discussion started with them. From there on rest all parties political parties step by step जातले. सध्या त्यान उलो मारलो आम तेगे उल्या तांकां दिलो आणि आम आत दवरलो. So now together we have to move ahead. Rest all parties. So तुम्ही हात धरला तो बरो आरजीचो पण जो आणि एक पार्टी आसा हाताची काँग्रेस म्हणटा तांचेकडे कशें कित्याक कारण आमी पळयता बाकीचे 2 वेगवेगळे अलायन्स जातले ऑपोजिशनानूच सगळे कडेन अलायन्स जाय म्हणून सांगिलां. मनोजान उल मारलो दॅट ही इज ओपन फॉर एन अलायन्स विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन्क्लुडिंग आम आदमी पार्टी. हे अलायन्साचेर तेंचो जो उल मारलो तेजेर आमी तांकां उलयले आणि तेजे आम जबाब दिलो ताकी सगळ्यांक कळपाक दॅट आम आदमी पार्टी बट तुमकां ना तुमचे केजरीवालाकडे गेले फावट अलायन्साक न्हयकार दिलो सो तांकां तुमी कैद केला की बाबा अलायन्साक उलयता म्हणून तांकां सांगला जायते जाले जेन्ना 10 नसून त्याच्या फाटल्यान ZP जाले ZP सून जायतच जाल्यो. सो वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड दॅट लेट्स गो फॉर एन अलायन्स वील गो फॉर एन अलायन्स. मनोज हॅज कॉल्ड अप दॅट ही इज ओपन फॉर एन अलायन्स. वी हॅव अग्रीड फॉर एन अलायन्स. हे सगळे पार्टींचो जात न्हू. वेन वी आर स्पीकिंग समथींग वी स्पीक ऑन द पार्टी. सो बरी गजाल यू ऑल शूड बी हॅपी अबाउट इट बिकॉज तुमकांय जाय तुमकां सगळ्यांक जाय तुम सगळ्यांक चड सपोर्ट करताय. आम आदमी पार्टीकूय सपोर्ट करताय आम सगळे आमचे उलयताय तुमगे सपोर्ट नासता आम पावनाय. सो तुमकांय हे जाय बरो भाशेन तेक चॅनलायज करूया. लेट अस नरिश इट. गोंय जरी तरी आमकां सल्वा करपाक जाय जाल्यार हे ऊस जायो आनी तुमी मानता अशेच ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जाल्ले नरकासुराच्या टायमार ते फातोर्डा मागीर तेंचे तुटलेले काय कारणान फुडें तुमी समज जावपाक लागता ते मागीर कशें स्टेप घेतले तुमी कॉम्प्रोमाइज करपाक रेडी आसतले तुमी. ह्या अलायन्साचो टेस्टिंग पिरियड फोंड्या बाय इलेक्शन बी कितें आसतलो काय कशें कितें स्टेप बाय स्टेप अनकंडिशनल अलायन्स म्हणून कितें जालें तें जालें दॅट वी आर नॉट पार्टी टू एनी ऑफ दॅट. फर्स्ट टायम ही हॅज कम अप सेइंग दॅट आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो देअर आणि ही इज ओपन अँड वी हॅव रिप्लायड टू हिम. सो डोंट कीप ऑन क्वेश्चनिंग. केन्ना बरं मिटींग जातली तुम्ही केजरीवालाकडे उलयल्या इन फ्युचर काँग्रेसीकडे सुद्धा अलायन्स करपाक जाय म्हणून गोंयांत सध्या आरजीन उल मारलो. आरजीगे हेजेर आमी सरा कडेन उलयले आनी हे सगळें उलयन सरा कडेन उलयन सगळें डिसिजन आरजीगे हेजेर जालें न्हू. मुखावेल स्टेप मुखावेल पूण आरजी काँग्रेसूय जाय आरजी काँग्रेसूय जाय आणि युरियाच्याच्यान हाडले तुमी युरियाकडे बीन उलोवप जाला आणि आरजी काँग्रेसूय जाय. सो तुमी आरजी खंय तरी काँग्रेसी कडल्यान सेपरेट करना चोय चोय आता परत तुगे क्वेश्चन मरे तुका आन्सर कितें जाय तो म्हाका खबर ना. तू कितें आन्सर जाय बरोवन दी म्हाका तोच म्हणटा तू कितें आन्सर जाय हांवें कितें म्हणलो जाय तू कितें म्हणलो जाय आन्सर कितें जाय तुका बरोवन दी हांव तोच रिप्लाय करता तुका. तुका सांगितला मनोजान उलो मारलो आमी त्या उल्या रिप्लाय दिलो. तू आज दुसरे सगळे कितें कनेक्ट करता. इफ यू वॉन्ट सम स्पेसिफिक आन्सर रायट एंड गिव आन्सर. But every time the RG is to criticize the Aam Aadmi Party, saying कि Aam Aadmi Party is the B team of the. So हे सगळे मरे जायत जालां हेजे फाटल्यान हे सगळें जाण एवरीबडी इज नाव ऑन पेज गोवा. पेज गोवा जरी तरी आम जर पेज गोवाचेर रावपाक जाय जाल्यार ऑल दीस पास्ट इज ऑल गॉन. लेट अस ओनली लूक अहेड आनी वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड. कळ्ळें न्हू. आनी वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड वी हॅव टू ऑल कम But their टुगेदर. ideology will match the Aam Aadmi Party. सी आयडियोलॉजी बी सगळ्यो इट इज ऑल नाव ऑल हॅव टू कम टुगेदर. तितू आनी मॅच करपा आनी तसो काय ना. वी हॅव टू कम तुगे आयडियोलॉजी तुवें दवरपाची मुगे आयडियोलॉजी हांवें दवरपाच्यो आनी सगळे कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर जे भाशेन हांवें सांगिल्लें तुमकां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणजे कितें रेस मागोस दोंगोरा. तो रेस मागोस दोंगोस जो कातरलो तो कोण कातरलो पयलो ते आमी सगळे जाणाय. पूण सद्या जरी तर कॉमन आयडियोलॉजीचे येयले तो रेस मागोस दोंगोर तुमी रिस्टोर्ड म्हणजे कितें तो दोंगोर आहा तसो उरपाचो. जे फिलिंग जाला शेतांनी ते शेत आहा तशें रिस्टोर करपाचें. सो दीस इज द कॉमन आयडियोलॉजी नो. विथ दीस ते शेत कोण पुरयल्लें हुंच गव्हर्मेंट आहलो हे सगळे आमी जाणाय इन द पास्ट वॉट हॅज हॅपन्ड. बट नाव टुडे वी हॅव टू draw a line and come on page go and page go at least this is the first step. RG has taken the initiative to call everyone. We have replied to that initiative and we are the first one who have replied.
रेस्ट कोण येता ते ऑल पार्ट ऑफ इट अनकंडिशनल दिल्ली सो देर इज नो कंडिशन्स एट ऑल सो वी हॅव टू नाव सिट डाऊन टुगेदर